This year, Goa board has conducted the SSC examination in the month of April 2017 between 1st April 17 to 21st April 2017 at 27 examination centers throughout state. Total 19,358 students appeared for the examination. Out of this, 9,828 were girls and 9,530 were boys. Now the result will be declared on tomorrow, that is on 25th May 2017 at 11 a.m. The result is available on the website www.schools9.com, www.examresults.net, www.knowyourresult.com. So kindly check your results on net and get happy. Then the alternative arrangement is also made that SMS services are available, and through the SMS also students can check their results. The SMS services are available on Goa 10 space seat number, then dash send it to 5676750, GB10 space seat number dash send to 5424. सकाळी 11 वरांचेर गोवा बोर्ड रिझल्ट जाहीर करतलो. प्रुडंट टीव्ही, फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सॲप आनी वेबसायटीचेर रिझल्टाचे अपडेट्स दितले. गोंयकारांक 10वेचे परफॉर्मिंग स्टार्स पळोवंक मेळटले. रिझल्टा खातीर बोर्डान ह्यो वेबसायटी जाहीर केल्या. भुरग्यांक स्कुलांनी 27 मायांक पासिंग सर्टिफिकेट मेळटली. सकाळी 10 ते 1 मेरेन सर्टिफिकेट घेवंक मेळटली. मात हे पयलीं शाळांनी बोर्डाचो रिझल्ट शिक्षण खात्यान नमूद केल्ल्या सेंटरान घेवचो पडटलो. मुरगांव तालुका खातीर सेंट एंड्र्यू इन्स्टिट्यूट वास्को, काणकोण आनी साश्टी तालुक्या खातीर लॉयला हायस्कूल मडगांव, केपें सांगे SES हायस्कूल कुडचडे, फोंड्या आनी धारबांदोडा खातीर आल्मेदा हायस्कूल पोंडा, तिसवाडी प्रोग्रेस हायस्कूल पणजी, बार्देस आनी पेडणे खातीर ज्ञान प्रसारक विद्यालय म्हापसा आनी दिवचले आनी सत्तरी खातीर प्रोग्रेस हायस्कूल सांखळी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.